आता सध्या लोक म्हणतात खो वयता काय म्हणून त्यांचो मोठो प्रश्न. ना ना आतां आमी चेक करता आनी कितें थोडे टायमार कितें लिकेज बिकेज आसता आनी अनट्रेसेबल लिकेज बिकेज आसता कितें ब्लॉकेज आसता दॅट इज टू मेनी थिंग्स आर दॅट वी आर बी रिस्टोर्ड. बट ते लास्ट 6 महिने म्हणटा ते तुम्ही येई 6 महिने ना आहा तशें न्ही प्रॉब्लेम कितें फाटीं असणारा प्रॉब्लेम इनकम प्लस लायटीचे प्रॉब्लेम आशिल्लो तिलारीचे प्रॉब्लेम. आता 6 महिने होच प्रॉब्लेम आहा. ना ना लायटीचे प्रॉब्लेम जाला कारण तिलारीचे प्रॉब्लेम जाला ते सगळे ते चालू आतां इन बिटवीन द टर्बिडी प्रॉब्लेम ते कंटिन्युअस वयर सकयल जातात. सर परवरीत जाता प्रॉब्लेम काय सगळे म्हापसा सगळं पण म्हापसा केन्ना इशू काडनो म्हापसा फाटीं इशू प्रॉब्लेम जाला परवरी 5-6 मंथ जो इशू चालूच आसा. तशें म्हापसा बी केन्ना सॉल्व जातलो नेक्स्ट वीक सॉल्व जातलो 7-8 दिसां सॉल्व जातलो. उदकूच येना हय केन्ना केन्ना मातशें मातशें येता कळ्ळें. आनी हरशीं आमकां पयलें 1 वर येतालें आनी वयल्यान तो सांगता हो राजन म्हणून कोरगांवकार म्हणून हो आसा न्ही तो सांगता म्हाका तांकां कोणाक सांगता म्हाका उदक जाय ना तो मरे तो भाड्याक लोकांक दवरल्या म्हाका भाड्याक लोकांक दवरपाची गरज ना तितलो पातयेचें ना म्हणजे थंयसर सांगलां हांवें ऑफिसांत जाणा हांव परतो रिपीट करना हांगा म्हणल्यार उदक ना कित्याक हें दिवंक शकना. फाटीं आमी MLAच्या ऑफिसान गेल्ले थंय मिटींग भरलेली ती मिटींग 0 आज पळय कितें जाता हें सगळें 0 कितें सांगतलो तुका आनी. So what is the issue? Why it is? What is the There's reason? appears that there is some problem with the distribution. But why and how? We'll sort it out. We'll sort it out. But how long? The people are saying that this last 6 months they are suffering. Yeah, but I want to be able to come in March and Jan Yeah. because I've just been given a charge. Okay. Here is a charge. So I'll try to sort it out with them. But And how long it will take, sir? maybe another 2 days we are completing. no, maybe a week's time. By the time we go there, okay, they won't win in 2 days, but within a week's time, we'll try and sort it out. Sir, the people were saying that political pressure has been... No. That is for water. It cannot be political pressure. Water is the basic thing. Nobody, I think, will go to that extent to say with the politics. At least still enough. Within next week, the problem will solve. Maybe earlier. We'll be earlier also, but we'll do our best to sort out whatever the problems are in different. Whatever maximum possible. Solve good is up one time. One by one, we'll take up all the issues. But we, Sir, there is confusion. Where is the water is going now from Parvorim? it is here only, but I think it's maybe some areas are getting more and some areas are not getting. It's not cannot be going anywhere out of Porvorim. There's no exact timing for the water supply. check it. We will So next week, the problem will be solved. So water is going for hotels by tankers? No, whatever. Actually, we understood that water coming into the constituency was less. त्यांना सुद्धा सगळ्या लोकांनी समजून घेतल्या. सो वेरियस पार्ट्स ऑफ सुकूर, साल्वादोर दी मून आणि पेना दी फ्रांक which constitute the constituency of Porvorim, we are continuously having problems of water. एक वाटेन लायटीचे प्रॉब्लेम झाला, एक वाटेन रस्त्याचे खड्डे पडले आणि दुसऱ्या वाटेन उदकाचे प्रॉब्लेम. डेली उदकाचे टायमिंग आता उदक येऊन जे 16 MLD येताले 15-16 MLD दॅट इज स्टार्टेड कमिंग बॅक. लास्ट 2 months वी हॅव कंटिन्युअसली बी रिव्ह्यूइंग इट. पूण प्रॉब्लेम एकूच जाला डिस्ट्रिब्युशन उदक वता खंय हो प्रश्न आमचो आनी उदक वता खंय हो प्रश्न डिपार्टमेंटा कडेन येना. ताज्या खातीर आज जे ग्रीवियन्स घेवन रेजिडेंट्स आशिल्ले they had taken a morcha, so when I came to know I have also come here to support their cause because very genuinely udak sadya somebody is playing mischief with water in Porvorim. ह्या फाटी PWD मिनिस्टरच्या नजरेक हाडिल्ले आनी ताका सांगिल्लें इन्क्वायरी करून घे. नवो ई बरेटोक सांगला कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिविजन स्टँड्स विथ द AE कन्सर्न आनी AE हॅज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक शेवटी सद्या अशें जालां की MLAचें ऑफिस सरपंचाचे पंचांची घरां हॅव बिकम हेल्पलायन्स फॉर वॉर्ड मेंबर्स to give water to the people around their wards because the department is not efficient. समज त्या डेजिग्नेटेड ऑफिसर काम करतात, JE, सुपरवायझर, पंप ऑपरेटर, AE काम करतात, सगळ्यांक उदक डिस्ट्रिब्युशन सारकें मेळटा. खंय तरी हालचाली कितें तरी गेम चालू आसा आनी डिस्ट्रिब्युशन खंय तरी वता हें आमी मागलां. एट द सेम टायम नेक्स्ट 2 दिसान सारकें रेग्युलरायज करून दिवपाक लायला कारण हो विशय उदकाचो खूब म्हत्वाचो जाता आमच्या लोकांक आनी उदक वी बीइंग ऑन द टेल एंड हॅव बीन सफरर्स. वी आर लुकिंग एट दीस प्रोजेक्ट ऑल्सो वॉटर द न्यू वॉटर टँक टू कमेन्स व्हेरी सून. तोय आमचो फॉलोअप आसाच पूण ताज्या खातीर आज उदकाचें टायमींग चेंज केल्या, उदक दिवपाचें कमी केलां. डिस्ट्रिब्युशन इल्ले एरियांनी 7-7 दीस जायत ना. हें कित्याक आनी उदक वता खंय जेन्ना 16 MLD परवरी घेता वता खंय. ताज्या खातीर वी हॅव आस्क्ड फॉर इन्क्वायरी. If there are action to be taken on the officers concerned, to take action on the officers concerned, whether it is whoever in the system who is been
instrumental or who have connived to see that the water goes somewhere else and not to our residents, and at the same time review the distribution plan आणि करपाक तांणी 2 दिसाचो टायम मागला आमी तांकां 2 दिसां भितर करपाक लायला. इफ दे फेल to take this, I think the next thing is to hit the streets and फुडलें कितें करपाचें आसा म्हाका दिसता the responsibility will lie on the executive engineer, the AE, the department and the minister concerned. खंयची एरिया प्रॉब्लम जाता उदकाची? पेना दी फ्रांक, साल्वादोर दिमून, सुकूर. पेना दी फ्रांकान तुका हावसिंग बोर्ड, गोपाल नगर, महालीम, पुलीस क्वार्टर्स, ओम साईदाम, एलाजी, ती सगळी एरिया ही म्हणजे हाफ ऑफ द प्लेटो अँड सम पार्ट ऑफ द विलेज. सके साल्वादोर दिमून गेलो दोनवाडो, वयली बीबी बोरकर रोड, विजयनगर त्यो. सुकूर गेलो जाल्यार नेक्सा शोरुमाच्या ऑपोजीट ती एरिया विच हॅव बीन कंटिन्युअस रिपिटेड प्रॉब्लेम्स विच हॅव बीन देर. We had asked them to stop giving water tankers outside Porvorim constituencies. एक वाटेन आमकां उदक ना पूण अजून स्टार हॉटेलांक उदकाचे टँकर मदीं मदीं वतात विच मॅन वी स्टार्ट ट्रॅकिंग टँकर खंय गेला थंय गेला. आतां तुमी आनी एक कारवाई करची पडटली. जे टँकर ते इतले ट्रिपी मारता आनी टेंडरा प्रमाणे ट्रिपी वतात त्यो खऱ्योच जातात काय नाका फक्त बिलिंग जाता हाजेर आतां RTI मारून इन्क्वायरी घेवची पडटली. कित्याक उदकाचो डिस्ट्रिब्युशन vis-a-vis tankers going out, vis-a-vis billing also is a question mark now. कित्याक समज टँकर भरून वतात खंय काय म्हणून